म्हणजे म्हाका बऱ्याच जाणांनी विचारलो की हो इलेक्शनाचो स्टंट काय म्हणून. हांवें सांगलें ना, हांव राजकारण जें करता हें म्हाका खुर्ची वाचोवपा खातीर न्ही. हांव ह्या जर खुर्चेर आसा तर मुळात म्हजें म्हणणें आसा की सरकारी लाल फितात आसलेल्यो हर एक येवजण त्या मनशा पर्यंत पावच्यो. मुळात म्हजें म्हणणें आसा की केंद्रांतली येवजण आसतली, राज्यांतली येवजण आसतली, नाल्यार म्हाका त्या खुर्चेर बसून कांयच फायदो ना. म्हाका एक एक दीस झंप पडना, म्हाका एक एक दीस चैन पडना. हांव एक एक दीस विचार करीत आसता. म्हाका एखादो जेन्ना ऑर्फन चायल्ड दिसता हांव सांगता पयर म्हाका अजुनूय याद आसा. म्हणजे जो मोल्या जालो एक्सिडंट आनी ताच्या उपरांत त्या 3 भुरग्यांक हांवें म्हजो स्पेशल ऑफिसर तांच्या घरा कडेन धाडलो. ताची स्किमूय करून घेतली, तेजे सगळे डॉक्युमेंट्स तांकां मेळून वेवस्थीत रित्या म्हजो पर्सनली म्हणजे म्हाज्या ऑफिसांतल्यान फोन केल्या उपरांत कन्सर्न ऑफिसर तांच्या घरा पर्यंत पावलो. हांवें कित्याक सांगता, कारण बऱ्याच जाणांक दिसता की आमी जें राजकारण करता ते फक्त आमी जो सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम करता हो राजकीय स्टंट न्ही. 19 मार्च 2019 हांवें मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. फाटल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात काडून पळयात. लोकसभेचे इलेक्शन्स आयले, विधानसभेचे इलेक्शन्स आयले, जिल्हा पंचायतीची इलेक्शन्स आयली, म्युन्सिपाल्टीची इलेक्शन आयली आनी तेज्याय पेक्षा महाभयंकर म्हणजे कोवीड महामारी आयली. 2 वर्सां जाल्यार आमी झुजता. 2 वर्सां जाल्यार आमी कोविडांतल्या महामारीक तोंड दीत आसा. हितूंतल्यान वाट काडटा मदींच तावते सायक्लोन आयलें. ताच्या उपरांत फ्लड आयलो आनी ह्या सगळ्या महामारीक म्हणजे एकूय दीस आमकां चैन ना. आयज पर्यंत 19 मार्च 2019 पर्यंत 2.5 वर्सां पुराय जाली. एक दीस सुद्दां म्हणजे हांवें आयज सुटी घेतली, आयज हांव कामार नासतलो असो एकूय दीस आसचो ना आयज पर्यंत. म्हाज्या पर्यंत जितकें शक्य आसा तितकें काम हांव करीत आसा आनी हांव विशेश करून उल्लेख करतलों. फक्त हांवूच न्ही, म्हाज्या बरोबर म्हजे मंत्री आमदार आसतलेच, बट तेज्याय पेक्षा एप्रिसिएटींग काम जर कोण करता आसत म्हज्या समोर बसलेले सगळे अधिकारी जे आसा हे नेटान काम करता, खऱ्या अभिनंदनाक पात्र ते आसा. आनी तेकाच लागून हांवें म्हटलें की सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी लोकां मदीं वयचे. लोकांच्या निमित्तान हांव जेन्ना पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत भोंवता, म्हणजे फाटलो सरकार तुमच्या दारी जेन्ना हांव काणकोणाच्या कार्यक्रमात गेल्लो तेन्ना तितक्यात मोठ्या उत्साहान तेंच्यांनी स्वागतूय केलें. पेडण्यान कार्यक्रम जालो, अस्नोड्यान कार्यक्रम जालो, ताच्या उपरांत वेगवेगळ्या जाग्यार. आनी ह्या कार्यक्रमाक येवपी 100% जे लोक आसा, हांव मुद्दामून हांव मॅक्झिमम लोकां कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करता. हांव मॅक्झिमम लोकांच्यो समस्या कितें आसा त्यो जाणून घेवपाचो प्रयत्न करता. आनी ह्या सगळ्याच्या निमित्तान हांव एक गजाल निश्चितच सांगता, ह्या कार्यक्रमाक प्रत्येक मनीस आशेन येता. प्रत्येक मनीस आपलें कितें तरी काम जातलें ह्या आशेन येता. म्हणजे सगळ्या व्हॉलंटियरांक म्हणजे एकूच म्हणणें आसा, प्रत्येकाचो पेपर घेवन ताच्या कडेन उलयात, ताच्या कडेन डिस्कस करात. 100% लोकांचे कदाचित प्रश्न आयज सुटावे जावचे ना, बट 50% लोकांचे प्रश्न आयचे आयज सुटावे जातले हाजी हांव खात्री दिता. बट उरलेल्या 50% लोकांची म्हाका चिंता आसा. आनी म्हणून तर त्या उरलेल्या 50% लोकांचो कदाचित इंटर डिपार्टमेंटल इश्यू आसतलो, कदाचित ताजो आत्तां हांगा जावचो ना, बट ताका वाट दाखोवपाचें काम हे माझे अधिकारी करतलेत. बट ते फॉलोअप करून काम करपाचें जे आसा ते माझ्या सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांचे आसा किंवा माझे व्हॉलंटियर्स जे आसा हांच्यांनी फॉलोअप करून फुडल्या 1-1.5-2 म्हयन्या भितर तांचेंय काम ते करून दिवपाक जाय. ताच्या खातीर निश्चितच तुमी करतले हाजी हांव आशा बाळगिता. हांव सुरवातीकच सांगलें हांवें की आमचे कडेन जवळपास 40 न्ही 40च्या पेक्षा वयर डिपार्टमेंटां, मागीर जावं ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जावं ते वेटरनरी डिपार्टमेंट, जावं ते RDA डिपार्टमेंट, वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांवें पळयलां. फिशरीज डिपार्टमेंट आपली फिशरीज कार्ड दिता, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपली कार्ड दिता, खंय तरी आपले RDA डिपार्टमेंट आपले चेक डिस्ट्रिब्यूट करता. सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम येतलो म्हटल्यार त्या मतदारसंघातले त्या तालुक्यातले सगळीं कामां ही पयलींच अपडेट जाल्ली आसता. म्हणजे हांव सरप्रायझिंगली सांगता तुमकां, म्हणजे हांव मुद्दामून कळपाक जाय म्हणून सांगता, कोरगांवांतल्या कार्यक्रमाक तर आमच्या रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटान तर एक स्टेप फुडें वचून लोकांचे लग्न सुद्दां लावपाचो हो जो कार्यक्रम आसा सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमांतल्यान केलो. म्हाजो स्टेट रजिस्ट्रार थंय बसला, म्हणजे दोगा जाणांक मॅरेज रजिस्ट्रेशन करपाक जाय आसलें. ती दोगांय जाणां सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाक आयलीं, तांच्यांनी रजिस्ट्रेशन केलें. तांच्या लग्नाची सर्टिफिकेट सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाच्यान म्हाका दिवपाक मेळ्ळी. हें खरोखरूच एक इनोवेटीव वेन. त्या खातीर म्हणटा हांव की वेगवेगळे कोणाच्या आधार कार्डाची चेंज करपा जाय, कोणाची रेशन कार्ड चेंज करपा जाय, कोणाचो इन्कम सर्टिफिकेट आसतली, कोणाची कास्ट सर्टिफिकेट आसतली, वेगवेगळ्यो गजाली, कोणाचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या रिलेटेड इश्यूज आसतले, कोणाचे हेल्थ डिपार्टमेंट. आनी हें सगळें करता आसतना लोकांच्या आरोग्याची तितकी काळजी घेवपाची हाजें हांवें पळयलां. म्हणून तर हेल्थ डिपार्टमेंटाचे सगळे
मागीर ऑर्थोपेडीक आसतलो, गायनेकोलॉजिस्ट आसतलो, मेडिसिन्स आसतलो, पिडियाट्रिशियन आसतलो, हेय दोतोर सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान एके वटेन आरोग्याची काळजी घेवप आणि दुसरे वटेन प्रशासकीय कामकाजातली सगळीं कामां सोडप हें काम आमच्या सरकारान सातत्यात चालू दवरलां. आणि हे सगळें सांगता आसतना म्हणजे सरकाराचें काम आमी केन्नाच खंयसर कमी करूंक ना. आणि तेकाच लागून आज ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी सांखळेंतल्या ह्या रवींद्र भवनान ह्या उक्तावणाक तुमी व्हडा संख्येत जमल्या. हांव एक 2-3 गजालीचेर आनी एक उल्लेख करतालो. आमी जशें म्हटलें की सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी वेगवेगळी डिपार्टमेंट, वेगवेगळी सबसिडीज, वेगवेगळ्यो स्किम्स, सँक्शन्स ह्या सगळ्या हातूंतल्यान करता आणि निश्चितच ताजे फायदे जे आसा हे आमी सगळ्या जाणांक दितले. माननीय आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ह्या गोंय राज्याचें अभिनंदन आमी वॅक्सिनेशनाच्या खातीर केलें. हांव म्हाजें अभिनंदन म्हणना, हेल्थ डिपार्टमेंटाचें अभिनंदन म्हणना, अभिनंदन गोंयच्या जनतेचें आसा, ज्या गोंयच्या जनतेन 100% वॅक्सिनेशन घेतलें. फर्स्ट डोस पुराय जावपी बाकीच्या राज्यां पेक्षा गोंय राज्य हें पयलें राज्य आशिल्लें ज्यांनी वॅक्सिनेशन पुराय केलें. आमकां दुसरो वॅक्सिनेशनचो डोसूय पुराय करपाक जाय. हे आतां 30 ऑक्टोबर पर्यंत आमचो टार्गेट आसा की परत एकदा सेकंड डोस वॅक्सिनेशनाचो पुराय करपाक जाय आणि गोंय हें पुराय कोविड मुक्त राज्य म्हणून घोशीत करपाक जाय. पुराय गोंयच्या जनतेचें हाच्या खातीर सहकार्य आसतलें म्हाका निश्चितच खात्री आसा. पण हे इतक्याचेरूच उरूंक ना. ह्या कोविडांतल्या महामारीच्या काळात आमी पळयता माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन आत्मनिर्भर भारत ही योजना काढली आणि आत्मनिर्भर भारत ह्या योजनेच्या अंतर्गत जवळपास 83 योजना काढल्या. त्यो 83 योजना गोंयांत जर कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपाच्यो आसत जाल्यार आमचे प्रशासकीय अधिकारी आसतले, CMO ऑफिस आसतले, हांच्यांनी हर एक योजना लोकां पर्यंत पावपा खातीर आमी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेंतल्यान लोकां कडेन पावपाचो संकल्प केलो. 63च्या पेक्षा चड योजना हर एक डिपार्टमेंट, मागीर तो ल्हानसो गाड्याकार आसतलो किंवा मोठो इंडस्ट्रियलिस्ट आसतलो, 10,000 मेळपी तो नुस्तेकार आसतलो किंवा 1,60,000 मेळपी तो दूदकार आसतलो किंवा कोट्यांनी रुपया सबसिडी मेळपी तो इंडस्ट्रियलिस्ट आसतलो. ह्या गोंय राज्यांत आत्मनिर्भर भारत ह्या योजनेच्या सकयल 63 डिपार्टमेंटांतल्यो विविध योजना ह्यो लोकां पर्यंत पावपा खातीर ह्या पॅन्डेमिकांत काम केलें. अन्न महोत्सवा सारको म्हणजे आमी पळयता की फाटले 1.5 वर्स जालें अन्न महोत्सवाच्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत पुराय देशभर म्हणजे आमी म्हणटा की जेंचे रेशन कार्ड, BPL रेशन कार्डाचेर फुकट अन्न दिवपाचें काम जें आसा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी करता. आनी ताकाच लागून हांव सांगपाक आयलां की पयर एकट्यान टिका करपाक सुरवात केली आनी तांकां दुखपाक लागलेलें आसा. स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना लोकांच्या मदीं रुचपाक लागल्या. हांवें पयले फावटी जेन्ना गोंयकारांक स्वप्न दाखयलें पॅन्डेमिकांत 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा हांवें स्वप्न मांडलें. कितें सांगलें तर आमकां ह्या पॅन्डेमिकांत दाखयलां की गोंय राज्य हे बाकीच्या राज्यांचेर डिपेंडंट आसा. कित्या खातीर? भाजये खातीर, फळां खातीर, फुलां खातीर, तांतयां खातीर, चिकना खातीर, बटाटा खातीर. अरे प्रत्येक गोश्ट आमी बाकीच्या राज्याचेर हाडटा. कित्याक? आमी करूंक शकना? आमचे कडेन ताकद ना, आमचे कडेन शक्ती ना, आमचे कडेन युक्ती ना, आमचे कडेन फर्टायल सॉयल ना. अरे ह्यो सगळ्यो गजाली आसा, मागीर आमी डिपेंडंट ते कित्याक? 2 ऑक्टोबर ह्या दिसा हांव पयले फावटी व्हर्च्युअली म्हज्या समेस्त सगळ्या सरपंच, पंच, स्वयंपूर्ण मित्र हांच्या कडेन उलयलो. स्वयंपूर्ण मित्रांची आमी ट्रेनिंग घेतली, नोडल ऑफिसरांची आमी ट्रेनिंग घेतली, IAS ऑफिसर प्रत्येक ग्रामपंचायतीन भोंवपा लागले. फाटल्या 2 ऑक्टोबर 2020 पासून 2031 पर्यंत तुम्ही प्रत्येक ग्रामपंचायतीन वचून पळयात. थंय जो स्वयंपूर्ण मित्र जो बसता तो त्या गावातले रस्ते आणि लायट आणि उदक इतकेच पळोवपा खातीर न्ही, गावातल्या प्रत्येक मनशाची समस्या सोडोवपा खातीर, गटर आणि रस्ते करपा खातीर न्ही. आमी म्हटला की दशसूत्री कार्यक्रम आमचो 10 पॉयंट कार्यक्रम, हावसिंग फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, आमी नळ सगळ्या खातीर, टॉयलेट सगळ्या खातीर, फायनान्शियल सेक्युरिटी सगळ्या खातीर, सोशल सेक्युरिटी सगळ्या खातीर, किसान कार्ड सगळ्या खातीर, DDSSY कार्ड सगळ्या खातीर, प्रत्येक प्रकारची सरकाराची योजना सगळ्यापर्यंत कशी पावतली हे पळोवपा खातीर म्हजो स्वयंपूर्ण मित्र आसा. आणि म्हणून तर हांव जेन्ना प्रत्येक फावटी ज्या मतदारसंघात वता स्वयंपूर्ण मित्रांचो रिव्ह्यू घेता, हांव सरप्रायज जाता की तेंच्यांनी हांवें सांगलेले 10 कार्यक्रमात न्ही, ताज्याय फुडें एक स्टेप वचून वेगवेगळे कार्यक्रम आपापल्या पंचायतींनी केल्या. अरे 100% गावातल्या सगळ्या लोकांचो इन्शुरन्स करप. अरे गावातलो एकूय फिजिकल डिसेबिलिटी मनीस जो आसा, ताका दिव्यांग मनीस जो आसा तो त्या इक्विपमेंटा शिवाय उरूंक ना. आनी म्हज्या गावातल्यो प्रत्येक महिला भगिनी ज्यो आसा ह्यो प्रत्येक महिला स्वयंपूर्ण जावपाक लागलेल्यो आसा. हांव सांगता आमच्या मदीं ईशा सामंतबाय बसला. अरे ते हॉस्टेलांतली ग्रामपंचायत मुद्दामून पळयात. अरे ज्या आमच्या अपंग भयणी मेडिक्लेम सरकाराची मेळपाक वेगवेगळ्यो डिफिकल्टीज आशिल्ल्यो ताका 5 लाख रुपया डायरेक्टली रोटरी क्लबांतल्यान हाडून दिवपाचें काम ताणें केलां. ताचें अभिनंदन करता हांव. अरे जेन्ना फ्लडांत घरां पडलीं म्हाका खबर आसा. आनी हाज्या पयलीं हांव जेन्ना म्हाज्या मतदारसंघात सोड, हांव धारबांदोड्या मतदारसंघातल्या दावकोण गांवांत गेल्लो आनी दावकोण गांवांत गेल्लो तेन्ना पळयलें की अरे त्या लोकांतली घरां पयले फावटी तेंच्यांनी सांगलें म्हाका, दोतोर पयले फावटी कोणी तरी सरकाराची मदत 2 लाख रुपयाचो चेक आमच्या अकाउंटाचेर इतक्या बेगीन आयला, हाज्या पयलीं हें केन्नाच जावं नाशिल्लें.
आमचे सरकार तितकेच सेन्सिटिव्ह आसा म्हणून तर आमी स्वयंपूर्ण मित्राच्या मार्फत आमी म्हणटा नळ आसतले, लायट आसतली, उदक आसतलें, DDSSY कार्ड आसतलें, ताका बँक लिंकी करपाक आसतलें, इन्शुरन्स आसतलें, ही सगळीं कामां आनी तेज्या व्यतिरिक्त गांव कसो स्वयंपूर्ण जातलो, गांवांत भाजी कशी लागवड जातली, गांवांत दूध कशें वाडटलें, गांवांत चिकन कशें वाडटलें, गांवांत मटन कशें वाडटलें, ह्यो गजाली ज्यो गोंयाक गरज आसा ते आमचे स्वयंपूर्ण मित्र करपाक लागल्या. आनी म्हणून तर आमी एक स्टेप मारल्या. आनी टिका करतल्याक जायती टिका करूनय बरेच जाण वेगवेगळ्यो टिका करीत आसा. पयर म्हाका एकटो सांगपाक लागलो ना हांवेनूच म्हणलो ती फायल केली. आमी जेन्ना 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाचें काम केलें पळय न्ही तेन्ना तो कितें सांगता खबर आहा? ना हांव आसलो जाल्यार बेगीन जावपाचें म्हणून. हांवें ताका सांगलें तूं आसलो न्हू लोकांक उदीकूच केन्नाच मेळचें नासलें, गेली 20 वर्सां मेळूंक ना. अरे रस्त्या वयल्या खड्ड्यांच्यो गजाली हे सांगतात. फाटलीं 20 वर्सां PWDचो मिनिस्टर कोण आसलो काडून पळयात, मुद्दामून काडून पळयात. आनी जर हेका कोण जबाबदार आसात जाल्यार तोच जबाबदार आसा. सुदीन ढवळीकर जो PWD मिनिस्टर 21 वर्सां आसलो तो जबाबदार आसा. आमी सांगलां, म्हाका खबर आसा. बाब दीपक पावसकर आपल्या परीस आमची पुराय PWDची टीम काम करता. निश्चितच आमी पुराय समस्या सोडोवपा खातीर कटिबद्ध आसा. सरकारांतली राज्यांतली प्रत्येक समस्या म्हणजे हे सगळें करता आसतना आमी खंयच्याच समस्ये पासून पळोवंक ना आनी प्रत्येक समस्या आमी पळयल्या आनी सोडोवपाचो प्रयत्न करता. म्हाका खबर आसा राजकीय विरोधक सगळ्या पद्दतीन आमचे टिकाय करपाचो प्रयत्न करता, सगळे जाण एकत्र येवपाचोय प्रयत्न करता. पण म्हाका विश्वास आसा गोंयच्या जनतेचेर निश्चितच की कसल्या पद्दतीन जरी टिका केली आसत जाल्यार आमी काम करता तें काम लोक विसरचे ना. कारण फाटल्या 2-2.5 वर्सांचो कार्यकाळ लोकांनी पळयला. कोविडांतल्या महामारीत हांव आनी म्हजें सरकार कशा पद्दतीन म्हणजे पुराय एडमिनिस्ट्रेशन कशा पद्दतीन काम करता तें पळयलां. अरे आयज पर्यंत 60वें मुक्तीचें वर्स आमी मनयता आनी गेली 60 वर्सांक खंयच्याच पद्दतीचो दर शेनवारा हांव म्हणटा तसो केन्नाच आमचो सरकारी अधिकारी येवन ग्रामपंचायतीन लोकांच्यो समस्या पासून पळोवपाक बसनासलो. 191 ग्रामपंचायतीन पयले फावटी सरकारी अधिकारी जो आसा गांवांत बसता, गांवांतल्या लोकांच्यो समस्या सोडोवपा खातीर हें केन्ना जावंक नासलो. हो बदल आसा आनी निश्चितच ही स्वयंपूर्ण गोंय वाटेंतलें पयलें पावल आसा. अरे गांवांत बसून तो विचारता तुजें किसान कार्ड मेळ्ळें काय म्हणून. अरे गांवांत बसून तो नुस्तेकाराक विचारता तुजें नुस्तेकार जरी आसलो जाल्यार तुका क्रेडीट कार्ड मेळ्ळें काय म्हणून. तो दुधकाराक विचारता. पयले फावटी गोंयांतल्या 4,500 दुधकारांक किसान क्रेडीट कार्ड मेळ्ळां, हाज्या पयलीं केन्ना मेळूंक नासलें. ही सुरवात आसा. तेंच्या पोटान जळपाक लागला आनी म्हणून तर म्हणजे वेगवेगळ्या पद्दतीचे तांकां फक्त उद्देश कितें ते फक्त सगळे मेळून एकूच सांगतात भारतीय जनता पार्टीचें सरकार नाका म्हणून. आमी सगळे एक जावया. कित्या खातीर? खावपा खातीर. विकास करपी राज्य तांकां नाका. भारतीय जनता पार्टीचें राज्य ह्या डेव्हलपमेंटाचेर फुडें व्हरपा खातीर आसा. आमी विकासाच्या पावलाचेर फुडें व्हरता. जात धर्म भेदभाव सगळे विसरून. म्हाका खबर आसा निश्चितच आमचे गोंयकार जे आसा हे मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आनी म्हाका सपोर्ट करतले हाची म्हाका खात्री आसा. हांव जेन्ना सांगता तेन्ना वेगवेगळ्यो गजाली बऱ्याच जाणांक दिसता की वेगवेगळ्या पद्दतीचे टिका खूब जाण करता. थोडे मडगांवांत बसून करता, थोडे फातोड्यान बसून करता. अरे ज्यांच्यांनी आमकां सांगचें न्ही, ज्यांच्या पक्षाक केंद्रीय नेतृत्व ना, ज्यांच्या पक्षाक राजकीय नेतृत्व ना आनी त्यांच्या हांगातलेच आमदार आयज हांगा काय फाल्यां थंय हें हांकांच खबर ना. अरे जाका ज्या पक्षान हांगासर मुख्यमंत्री केलो, खासदार केलो, सगळ्यो गजाली दिल्यो आनी तोच जर मनीस तेंच्या वांगडा रावना जाल्यार गोंयच्या लोकांनी विचार करचो हेंच्या वांगडा रावपाचें काय ना तें. कारण हेंचेच मनीस आनी आमदार निवडून दिल्ले लोक हेंच्या वांगडा रावना. म्हणून हांव बाब दिगंबर कामत हेका सांगपाक सोदतां आजुनूय वेळ वचोंक ना. फुडली गजाल हांव सांगना. म्हाका चिंता आसा त्या म्हज्या गोंयच्या उदरगतीची, म्हाका चिंता आसा त्या गोंयच्या विकासाची आनी म्हणून तर आमी सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी गोंयचे 60वें मुक्तीचें वर्स मनयता आसतना योगायोगात हांव भारतीय जनता पार्टीच्या हे गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून काम करता. म्हाका एकूच चिंता आसा ह्या 60 वर्सां मुक्तीची जाता आसतना म्हणजे एकूय गोंयांतलो एकूय गांवांतलो म्हाजो गोंयकार जो आसा तो घरा पासून वंचीत उरचो न्ही, तो लायटी पासून वंचीत उरचो न्ही, तो उदका पासून वंचीत उरचो न्ही. तो ज्यो सरकारी योजना आसा 162 आसा. आमी फक्त मेजता DDSSY लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधार. 162 योजना आसा. म्हणजे सगळे जे यूथ व्हॉलंटियर्स जे आसात, युवा मित्र जे आसात, नो युअर पोर्टलाचेर चलात आनी पळयात. 162 योजना, ज्या हर एक योजना आमी लोकां पर्यंत पावोवपाक शकता. फक्त हांव मुख्यमंत्री, म्हजे सरकारी अधिकारी, पंच आनी सरपंचांनी तुमी स्वता जर नो युअर स्कीम ह्या माध्यमांतल्यान जर पोर्टलाचेर गेले जाल्यार 162 योजना आमी लोकां पर्यंत व्हरतले. 122 योजनाच्यो घरा कडेन बसल्या पासून आमी सर्विसीस लोकांक दिता. अरे येदें व्हडलें काम हें लोकां पर्यंत व्हरपाचें काम हें तुमी करपाक जाय. आज आमी फक्त म्हणजे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेरी कल्चरच्यो गोश्टी करिना. म्हजे IT डिपार्टमेंटूय आयला, म्हजे IT सेक्रेटरी थंय बसला, डायरेक्टरूय थंय बसला, मायन्स डिपार्टमेंट आसा, इंजिनियरींग आमचे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट आसा. ईच एंड एवरी डिपार्टमेंटा कडेन विविध योजना आसा
आमी जेन्ना म्हणटा की आमी IT डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत प्रोजेक्ट करपी भुरग्याक सुद्दां 10 लाख रुपयाची सबसिडी दिता. आमी जेन्ना स्टार्टअप स्किमीच्या अंतर्गत सांगता, हांव लोन सांगना, हांव सबसिडी सांगता. 10 लाख रुपया नवीन इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट करपी भुरग्यां खातीर आमी सबसिडी दिता. आमी 3% EDCचे लोन दिता. अश्यो विविध स्किमी, विविध योजना. हांवें त्या खातीर म्हटलें की आमी फक्त DDSSY लाडली लक्ष्मी आनी हें सांगना. अरे हर एक योजना जी आसा ह्यो भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकाळात सुरवात केला. म्हाका अभिमान आसा अजूनय बी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार 2000 हांगासर म्हणून आज स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकरांच्या आशिर्वादान सुरू केल्लें. तेंच्यांनी काडलेली हर एक योजना आमी आयज लोकां पर्यंत फुडें दवरल्या. सांगचें नाल्यार बाब दिगंबर कामतीन सांगचें, कोणी काँग्रेसच्या एखाद्या फुडाऱ्यान नांव घेवन सांगचें खंयची योजना तेंच्यांनी सुरवात केली आनी खंयची योजना ती आयज पर्यंत आसा. अरे हेंच्यांनी सांगपाक एक सुद्दां योजना आसची ना जी आमी सुरवात केली आनी आमी आज पर्यंत चालू दवरल्या म्हणून. कारण तेंच्यांनी सुरवातूच करूंक ना. तेका लोकांचे केन्ना पडलेलेंच ना. तेंच्यांनी लोक उपयोगी एखादें काम दाखोवचें, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचें दाखोवचें ना जाल्यार तेंच्यांनी ह्युमन डेव्हलपमेंटाचें दाखोवचें. आयज पर्यंत ह्या राज्यात ज्यो येवजण्यो सुरवात केल्या त्यो फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या काळात. दुसरो सांगपाक लागला आपूण रथ काडटलो. हांवें म्हणलें काड रथ, कांयच फरक पडना आमकां. तुवें रथ आनी रथ यात्रा सुद्दां काडली म्हणून. लोकांक खबर आसा स्वार्थाचें राजकारण गेली 20 वर्सां करता लोक वळखल्यात. फक्त स्वार्थाचें राजकारण तेंच्यांनी केलां, तांकां लोक लागीं धरपाचे ना. म्हणून तर विकासाचें राजकारण फुडें व्हरपा खातीर धर्म जाती भेद हे सगळें विसरून आमी डेव्हलपमेंटा कडेन स्टेट व्हरपा खातीर, मागीर ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसतलें, ह्युमन डेव्हलपमेंट आसतलें, ह्या बाबतींत फुडें व्हरपा खातीर आनी हें गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर. माननीय मोदीजींचें स्वप्न आसा आत्मनिर्भर भारत, हाच्या सकयल क्लीन इंडिया, स्किल इंडिया अशा पद्दतीची वेगवेगळी मिशन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी सुरू केली. अरे हांव म्हणना की माननीय मोदीजीक सुद्दां पटलेलें आसा की गोंय स्वयंपूर्ण जातलें म्हणून. येता त्या 23 ऑक्टोबरा दीस माननीय मोदीजी जे आसा, माननीय मोदीजी स्वतः जे आसा हे आमच्या स्वयंपूर्ण मित्रांकडे आसतले, सरपंचांकडे आसतले, पंचांकडे आसतले, गावातल्या बेनिफिशरींकडे आसतले. हे स्वतः इंटरॅक्शन करपाचे आसा. आणि देशाच्या इतिहासातली ही पहिलीच घटना आसतली माननीय पंतप्रधान दिल्लीक बसता आणि गोंयांतल्या एखाद्या गांवकाराकडे उलयता. ही अभिमानाची गजाल आसा आमकां. आणि आता त्या 23 तारखेक हो कार्यक्रम जावपाचो आसा. हांव तुमकां उलो मारता की हे स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर तुमी साथ दितले. म्हाका खात्री आसा की निश्चितच सरकारान 2 पावलां मारल्या, तुमी 2 पावलां मारतले. 2022 ते ताज्याय फुडें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसतलें. हे गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर तुमचो साथ काल आशिल्लो, आयज आसतलो, फाल्यां आसतलो. हांव इतकेंच सांगता आनी म्हजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं.